साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। ताळगांवचे इलेक्शन असो, पंचायतीचे ना जाल्यार गोंयांत वाडलेलें वातावरण, तरणाट्यांचे पयले फावट खेप असो मतदान करपाची ना जाल्यार घरा बसलेल्या जाणट्यांक घराच मतदान करपाची संद, हे सगळे बदल गोंयांत जावपाक लागल्यात। आमी पळोवया आयची पयली इम्पॉर्टंट न्यूज। सुशांत, ताळगांव पंचायती खातीर काल मतदान जाल्ले आनी आयज मतमेजणी जाली। अपेक्षे प्रमाण बाबूश मोन्सेराताचे जे पॅनल आसा ताचे 11 मदले 11 उमेदवार वेचून आयले। 4 उमेदवार ताचे बिनविरोध वेचून आयले आनी काल 7 उमेदवार म्हणजे 7 जागे आसले तांच्या खातीर मतदान जालें आनी आयज सकाळी मतदान जालें। मतमेजणी जाली। सकाळी 11 मेरेन रिजल्ट सगळो जाल्लो आसा आनी 11 मदले 11 उमेदवार बाबूशान निवडून हाडिल्ले आसात। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी अशी की युकेतल्या गोंयकारांनी काल RGPक सोडून काँग्रेसीच्या दोनूय उमेदवारांक तेको जाहीर केल्लो। आयज स्विडनांतले जे गोंयकार आसात तांच्यांनी RGPक तेको जाहीर केल्लो आसा आनी RGPच गोंयचे मुद्दे बरे भशेन सुटावे करपाक शकता अशें तांचें म्हणणें आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। येस, सो ही एक न्यूज आसली। आयज पणजेन बाबूश मोन्सेरात जो आमचो मंत्री आसा ताणें एक म्हत्वाचें विधान केलां। पणजे आपूण कसोच सोडचो ना। जे स्वप्न पळयतात आपूण पणजे सोडटलो तेणें स्वप्नच पळोवची। आमी नेक्स्ट या ऐश्वर्या कडेन आनी ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची म्हत्वाची बातमी। ऐश्वर्या, 70 मोलेच्या उबो गुणो न्हंयचेर ह्या दिसांनी गरमेक लागून खुबशे पर्यटक न्हांवपाक येता आनी थंय जेवण करप तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयता आनी कचरो केल्लो आसा। सो हाका लागून थंयच्या थळाव्यांक खूब त्रास सहन करचो पडटा। सो तांच्यांनी सरकारान तशेंच पंचायतीन हाचेर उपाय काडचो अशें त्या थळाव्यांनी मागणी केल्या। आनी दुसरी म्हणल्यार शिवोले वेलनेस फार्मासी कडेन एका रशियन कपलान सोऱ्याच्या नशेंत धुमाकूळ घातला। हणजूण पुलिशेन ही परिस्थिती काल नियंत्रणान हाडली। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो। थँक्यू ऐश्वर्या। जिवाचो गोवा करपाक येवपी पर्यटक आतां धुमाकूळ घालपाक लागले। ह्या सारकी वायट गजाल ना। पुलिसांची कारवाय जातात पण स्वताचे भान दवरून वागप हे त्या पर्यटकाची जबाबदारी न्हय काय? तुमकां कितें दिसता? निश्चित आमकां कॉमेंट्सान कळय। आमी नेक्स्ट या दिप्ती कडेन। दिप्ती, तुजे कडेन खंयची बातमी? रश्मी, आयज सकाळचे म्हणजे फांतोडेर 2 वरांचेर परत एक फावट म्हापशेच्या जागृत देवस्थान जे आसा बोडगेश्वर हांगा चोरी जाल्ली आसा। आमकां जी म्हायती मेळ्ळा ते प्रमाणे 4 चोर आयिल्ले आनी सुरक्षा रक्षकांनी दोग जाणांनी सुरक्षा रक्षकाक धमकावन बांदून एका कुडीन बांदून घालो आनी बाकीच्यो देवळांतल्यो 2 फंडपेटी तांणी चोरल्यो आनी देवस्थानाचो जो सचीव आसा ताच्या म्हायती प्रमाण 10 ते 12 लाख रोकड तांणी व्हेल्ले आसा फारावन। अशीच घडणूक 2 म्हयन्या पयलीं सारकी 28 फेब्रुवारीक जाल्ली आनी तेन्ना त्या प्रकरणात म्हापशे पुलिसांन रोखडे म्हणजे कांय वरां भितर तांकां ताब्यात घेतिल्ले। मात आयच्या प्रकरणात अजून मेरेन छडो लागिल्लो ना। तपास जो आसा तो सुरू आसा। तर फुडली आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार लोकसभा वेंचणुके खातीर बॅलेट पेपराचें जें मतदान आसा तें आयज सुरू जाल्लें आसा आनी खासा करून हे जे बॅलेट पेपरा वरवीं मतदान आसा तें 85 वर्सां वयल्या ज्येश्ठ नागरीक तशेंच जे पळय दिव्यांग आसा तांचे खातीर आसा। सो गोंयच्या सगळ्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी आयज तांच्या घरा कडेन वचून तांकां ह्या मोहिमेक सुरवात जाल्ली आसा। आयच्यान सुरू जाले 3 मे पासत ही जी एक घर बसल्या मतदान करपाची जी मोहीम आसा ती चलतली। तर ह्यो म्हत्वाच्यो तुमकां अपडेट ज्यो आसा ते 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। येस, थँक्यू दिप्ती। आनी एक म्हत्वाची बातमी जी आयज सकाळी पर्यटकां खातीर तशेंच विमानतळ जे दाबोळी विमानतळ आसा थंय आकांत हाडपी घडणूक म्हटल्यार आयज एक हॉक्स ईमेल येयलो विमानतळ प्रशासनाक की थंय आमी जो तुमचो विमानतळ आसा दाबोळी तो उडोवन लायतले म्हणजे स्फोट करतले। आतां हो ईमेल कोणें धाडलो तें खबर ना पण जेन्ना ईमेल आयलो तेन्ना थंयसर धांवपळ सुरू जाली। CSF आसूं ना जाल्यार ATS आसूं जावं बाकी उजो पलोवपी दळाचे जे जवान आसात ते आसूं सगळ्यांचीच थंयसर तारांबळ पळोवपाक मेळ्ळी आनी तेंच्यांनी सगळ्याक सोद सुरू केलो बॉम्बाचो पण निमणो बॉम्ब मेळ्ळो ना।
हॉक्स ईमेल असलो हे अशें कळटा. सो अशें ह्यान पयलीं हॉक्स ईमेल दाबोळी विमानतळार गेल्ले आसा. अशी फकाणां चिकाणां लोकांचे जिवांचेर आकांत हाडपाचो तशेंच प्रशासनाक पिशान काडपाच्यो घडणुक्यो जातात. सो ही न्यूज तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. त्याच बरोबर मतदार राजा हो कितलो इम्पॉर्टंट आसता. गोंयांत मतदान सेगीत जाता काय ना, मतदानाची टक्केवारी कमी कित्याक जायत चल्ला हेचेर विचार मंथन सुरू आसा. आनी ह्याच विचार मंथनांतल्यान वेगवेगळे उपक्रम गोंय आमचे जे उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा जिल्लोधिकारी आहात ते वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. दक्षिण गोंयान असो एक उपक्रम महत्वाचो उपक्रम राबयला क्रिएटीव, तो म्हणजे पॅराग्लायडींग जे एक्टिविटीज आसा तितूंतल्यान तेंच्यांनी मतदारांची जागृताय करपाची आगळी वेगळो उपक्रम सुरू केला. सो अश्यो साबार बातम्यो ज्यो तुमच्या सैमाच्यो, ज्यो तुमच्या गोंयाच्यो, ज्यो तुमच्या मातयेच्यो, ज्यो तुमच्या स्वता काळजान आसलेल्यो, ज्यो बातम्यो तुमी घडयतात, ज्या बातम्यांक आयज पासून वाचा फोडूंक ना ती बातमी आमी गोमंतक टीव्ही सदींच वाचा फोडपाक तयार आसता. तुमी पळयत रावा. कॅमेरामॅन यश अडारकरा सयत हांव रश्मी नरसे सायनिंग ऑफ. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. एक ग्रुप आसा त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.